तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगत, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीधर बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जिवीत देवा कडल्यान येता आनी देखूनच देव जावन आसा जिविताचो अधिकारी. आयज देवाच्या हातांत आमचें जिवीत ओरपून दिवयात आनी हे भाशेन आमचो बाबाट जागोवयात. देवाची कुशी कोत्तेले हांव आनी जिवितांत येता तितलें सूख दूख मांडून घेतले म्हणून भास दिवन देवाच्या नांवाची व्हडवीक गावून आमचे बापा म्हणूयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां तावडेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेच परस वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदर काकुटीन तर पातकांतली सोडय, सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पोजी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हाजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेचे बाबाटाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पापकाचेले आमची तकलीफ कर. देवाचे शिले संसाराचे पापकाचेले आमची तकलीफ कर. देवाचे शिले संसाराचे पापकाचेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जेजू जिवे देवाचो पूत, तोच जावन आसा खरें जिवीत. जिविताचे अर्पण घेतात आनी देवाच्या हातांतल्यान जिवीत आपले दान म्हूण घेता ती सगळी सौभाग्य. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. बसात आनी शिस्त पाळात. सगल्यांक जेजू घेवंक मेळटलें. बसुल्लीं आसात तांकां दोनूय सायडीन कोंबयांक घेवंक मेळटलो. एकेच सायडीन सगळीं येवं नाकात. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बाप्तिस्मांचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोंबयां व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. Adonai,
आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी एकवटून रावया. प्रत्येक जाणा आमी आतां भितर जेजूक दवरलेलो आसा. तो आमचे कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत जियेता. जशे भाशेन बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूक भितरल्यान एकवटून रावतालो, ताची भावना असली आसलेली आनी ताचो मनोभव एटिट्यूड हो आसलेलो. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तूं तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. Lord, we thank you that you are dwelling within us. You are dwelling in our body, so also in our mind and in our spirit. May we, like Saint Francis Xavier and like the martyrs Andrew Dunluck and others, be totally present to you internally, so that not just our thoughts and feelings control us, but really your presence, and so the attitude with which we live with you. May those sentiments of Saint Francis Xavier become our very own internally. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and possess. You have given it all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्यान तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कधीच आमकां निर्मी नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, क्रूज दोस मिलाग्रीस हांगासर आसलेल्या भक्तिवन जुझेवासाक भेटयलेल्या आत्मीक नोसणेच्या केंद्राची हालींच उक्तावणी जाल्या. तुमच्या उदारपणा खातीर आमी तुमचे आभारी. आमी तुमकां दिन वाचता. ह्या केंद्राचो आनुकूय जायतो वावर उरला आनी अदीक करून 4 फेजीचो वावर चालू आसा. तुमचो मोलादीक आदार आमचे कावंटर आसा थंय तुमी दिवचो. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बसूया. सगळीं आमी बसून थोडी कळोवणी आयकोया. ह्या उपरांत 9:30 गोवा डिनरीचे मीस आसतलें. ही डिनरी हे मिसाची मांडावळ करतली. त्या उपरांत 11:15 म्हणजे 10:45 आमचे भाशेन मीस आसतलें. दनपारचें 3:45 म्हणजे 3:45 सेंटर फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस ती ह्या मिसाची मांडावळ करतली. 5:15 6:05 आनी त्या उपरांत 6:06 इंग्लीश भाशेन तें मीस आसतलें. फाल्यां मंगळार कातेद्रेलाची आस्कारीन सांत कातरिनाची परब. 9:30 मीस बेनावलीची डिनरी आनी 3:45 मीस सेंटर फॉर यूथ ती मांडावळ करतली. मीस सोमतोच गायनाचे लिफलेट्स बसकेंचेरूच दवरच्यो.
तांचो वापर आमी येराय मिसांग कोत्तेल्या कुमसारां साक्रिस्तीन चलतात. सकाळीं 5:30 ती सुरू जातात आनी 11 पर्यंत ती वेतात सकाळच्या दिसाक आनी सांजेची 3 ते 5 पर्यंत. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे मागणे घेवया. म्हज्या उपरांत म्हणात, भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें लासतालें देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणेची सोडवणेची बरी खबर खबर परगोटूंक पुरगोटूंक देसा देसांनी देसांनी तुंगेलोय तुंगेलोय आनी तुजो आनी जीव तुजो जीव झरोन मेलोय. जोरून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेंत भरलो मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत संवसारांत तुजी कूड लेगून लेगून पुसूंक दिली ना. पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव दिनवासतांव आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती तुजी मागता. विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानता बापाक मानता तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण शांती पावय मागता मागता. आनी सोगता आनी पासत सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव. बापाक वाकाणटाव. आमेन. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे व्हड व्हड उपकार. उपकार. दुसरो श्लोक घेवया.